नमस्कार, हांव प्रदीप पाडगांवकार गोंयकारपण चॅनला खातीर आयज आरसो ह्या कार्यक्रमान तुमच्या मुखार पयले फावट येता. फुडलो म्हयनोभर जावं वेंचणूक जायसर गोंय विधानसभेची ही कार्यावळ चालूच आसतली आनी आरसो ह्या कार्यावळीन आमी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी, उमेदवार, आमदार, आजी माजी अशे वेगवेगळ्या लोकांचे इंटरव्यू घेतले आनी तुमचे पर्यंत म्हायती हाडटले. आयज हांव आसा साळगांवां अशा मनशाक मेळपाक आयलां की जो सदांच आपल्या हाताच्या बळाचेर चड काम करीत आयला. भुरगेपणार ताणें आपलो हात वापरलो शेतान काम करून करून तरणाटेपणार पावता पावता ताणें आपल्या हाताक बळ वाडोवपाक जीम एक्सरसायज सुरवात केली. तेन्ना जीम व्हडलें नासतालें, ल्हानशा घरान एक एक्सरसायज करप आनी ताणें आपले बायसेप ट्रायसेप वाडयले. थोड्या उपरांत ताणें ह्या हातानूच बरोवपाक लेखणी सुरू केली आनी बरोवप, लेख बरोवप, पेपरांनी बरोवप, कविता करप हातूंत ताणें आपलें प्रभुत्व मेळयलें. हो हात ताणें लोकांच्या अपुरबाय करपाक, तोखणाय करपाक फाटीर मायेन भोंवडायलो आनी गरज पडली जाल्यार थोड्यांक पनिशमेंट दिवपाकूय हो हात वापरलो. तर आयज आमी मेळुया आमचो साळगांवचो एक लेखक, कवी, फिजीक मॅनियाक म्हणूं येता, रमेश घाडी. येवकार तुमकां गाडी फिटनेसान प्रदीप बाब. येस, लेट्स हॅव अ सीट. प्लीज बी कम्फर्टेबल. येस, हांव तुका पयलीं परबी दितां. बसात. साळगांव भाजपा मंडळाचो तूं अध्यक्ष जाला त्या खातीर तुका म्हाजी परबी, देव बरें करूं. चॅनलाची परबी तुका फुडें बरी वाट आवडयता. रमेश आनी हांव भुरगेपणार जिमान एका घरान अंकलागेर म्हणटाले, थंय जॉयन जाले. दोगूय एक्सरसायज करी. म्हाजे कडेन ती वडना जाली, हांव फाटीं सरलो. रमेशान नेट धरलो, टायटल मेळयले वेगळे वेगळे एक्सरसायज करपान, श्री गोवा अशें वेगवेगळे. ती म्हायती थोडी मागीर घेवया आमी. आनी आयज तो एक नांवाजलेलो गाडी फिटनस जीम चलयता. तुका कितें दिसता रमेश की आयज ह्या क्षेत्रांत तुका भुरग्यांक खरेंच इंट्रस्ट आसा? भुरग्यांक खूब इंट्रस्ट आसा. पयलीं भुरगे सगळे सलमान खान जावंक सोदताले, आतां तेंचो विचार वेगळो जाला. आतां फ्लेक्सिबिलिटी आसूंक जाय, फिटनस आसूंक जाय. आतां फाटल्या दिसांनी सगळे पुलिसेच्यो एग्जामी बी जाल्यो. खूब जाण हांगासर फिटनसाक लागून येवंक लागले. दुसरी गजाल, आतां जाणटे आतां लायफस्टायल डिजिजीज जावपाक लागल्या. लोकांचे प्रेशर वाडूंक लागला, शुगर वाडपाक लागल्यात, डायबिटीज लागूंक लागल्या लोकांक. आतां त्या खातीर मुद्दम आतां फिटनस सेंटराचो कॉन्सेप्ट आतां चेंज जाला. इट इज फॉर द लायफ, बेटरमेंट ऑफ द लायफ अशें जाल्लें आसा. ऑफकोर्स बॉडी बिल्डिंगूय आसा, बट बॉडी बिल्डिंग 30% उरलेलें आसा. 70% तुजें जिवीत बरें हेल्दी जावपाक जाय म्हणून लोक आतां जिमान वचपाक लागला. लोक चड कॉन्सन्ट्रेट करता ऑन फिटनस इन्स्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन. डेफिनेटली, एनी टायम. ओके, म्हाका सांग, हे तूं आतां जीम तुजो एक वेवसाय जाला, प्रोफेशन जाला, हातूंतसून तूं तुजे डेली रोजगार मेळयता, हें करता. त्या भायर तूं लेखन करता. लेखन करप म्हणजे तुका अख्ख्या गोंयभर म्हणजे नांव बरेंच मेळ्ळां. कितें तुजें बरोवप, कित्याक तें तूं शेतान काम करून आयल्ल्या कारणान ती जी उतरां थोडी तूं वापरता सैमाची, पर्यावरणाची, ती चडशा इवन कोंकणी जे जाणकार आसा तांकां थोड्यांक खबर नासता आनी त्या खातीर तुजी तोखणाय जाता. प्लस तूं कविता करता. एक ह्या लायनीन तुका केन्नाच्यान येवचें कशें दिसलें, जावं वेदर इट इज युअर नॅचरल? जेन्ना हांव भायर गेलो तेन्ना म्हाका खबर नासली ह्या सैमाचेर, ह्या गोंयाचेर, ह्या गांवाचेर, ह्या रानां दोंगराचेर आनी गोरवांचेर हांव इतलो मोग करता म्हणून. भायर हांव गेलो तेन्ना म्हाका सारकें उगडासान पिसो जावपाक लागलो. म्हाका सारकें इतलो गोंयाची उगडास येवपाक लागलो की हांव रावूंक शकना जालो. आनी मागीर म्हाज्यो त्यो सगळ्यो यादी आसल्यो, सगळ्यो त्यो यादी वयर येयल्यो आनी त्या यादीनूच म्हाका मागीर परत आनी गोंयच्या मोगान म्हाका बरोवपाक स्टार्ट केली. पयलीं सादें बरयतालो, पण कोणाक तें आवडूंक लागलें. तितूनसून इन्स्पायर जायत गेलो. पयलीं कविता येयल्यो, मागीर कथा येयल्यो, मागीर ललीत येयलें आनी आतां ह्या क्षेत्रांत बरें एक नांव जाल्लें आसा. हालींच तुवें एक पुस्तकूय उजडायलां, आवय जाल्या जाणटी म्हणून. म्हाज्या आवयक समर्पीत केलां. आवय म्हटल्यार हें गोंय म्हटल्यार आवय म्हजी, भारत म्हटल्यार आवय, आनी म्हाज्या जल्म दितली सगळी आवय. आतां कांय बाबतींत म्हाका दिसता खरेंच आवय जाणटी जावपाक लागल्यात आनी ते जाणटीची आमी कॅर घेवपाक जाय. हो जालो तुजो बॅकग्रावंड जिमाचो, हाजताचो. राजकारणान येवचे पयलीं, म्हणजे तूं तसो राजकारणान नाशिल्लोच, पूण राजकारणान येवचे पयलीं तुवें एक सेव सालिगांव म्हणून एक ग्रूप तयार केलो आनी तुका
गांवांत तशेंच गांवा भायर सरभोंवतणच्या गांवांनी बरो रेस्पेद मेळपाक लागलो एक तुवें बरो इनिशिएटीव घेतला म्हणून. सो तेज्या बद्दल आज तुमचें पावल जें मारलेलें तें खंय पावलां काय तें तुवें तें अर्द्यार सोडलें? सांगपाचें म्हटल्यार हांव जेन्ना 2006 आयलो तेन्नाच्यान हांव पॉलिटिक्सान आसा. मात कार्यकर्ता लेवलाचेर आसलो. पयलीं कार्यकर्तो म्हणून जॉयन जालो. सुरवातीकसून भाजपान आसा हांव. मागीर हांव बूथ अध्यक्ष जालो. मागीर 3 वर्सां आदीं हांव सचीव जालो आनी आतां 3 आठवड्यां आदीं म्हाका मंडळ अध्यक्ष म्हणून केला. सेव सालिगांव म्हणटा पळय, आमी गांवांत जेन्ना जेन्ना आमकां अन्याय जाता दिसलो, इनजस्टीस जाता, तेन्ना आमी आमचो आवाज उठयला. शेतांनी लोक माती घालून शेतां पुरोवपाक लागलीं. थोडे फावट आमकां दिसता की पॉलिटिशियन समटायम्स दे आर बाउंडेड, ते डायरेक्टली करूंक शकना. आमी उठले. कार्यकर्त्या लेवलाक आसलो, व्हडलो फरक पडचो नासलो. बट इट वॉज अप्रिशिएटेड ऑल्सो. इवन बाय पॉलिटिशियन इट वॉज अप्रिशिएटेड. आनी तातूंत कितें जालें की माती घालून शेतां पुरोवपाची बंद जाली. अंदू आमी आख्ख्या गोव्यांत सगळ्यांत चड भाताचें पीक साळगांवांत घेतलां. साळगांव म्हणजे भाताचो गांव, साळ म्हणजे शेत, भाताचें शेत. तो आमी तें अजुनूय नांव आतां दवरूंक सोदता कायम की हो भाताचो गांव आसा, तो आमी भाताचो गांवच दवरया. म्हणून भितून खुबशे आमकां लोकांक रिस्पॉन्स मेळ्ळो. लोकांक एक कळ्ळें म्हाका की जेन्ना तूं बरो इनिशिएटीव घेवन लोकां फुडें वयता, बियॉन्ड द पार्टी लायन्स, पार्टी एफिलिएशन, लोक तुजे कडेन येता आनी ते एप्रिशिएट करता. पूण आयज सेव सालिगांव आनी बीजेपी हाजे भितर कितें मिसअंडरस्टँडींग? कांयच मिसअंडरस्टँडींग जावना. इनफॅक्ट बीजेपीचे कोण पदाधिकारी आसा दे फावंड माय स्टँड वॉज रायट त्या टायमार. तेंच्यान दे वॉज नॉट इंटरफियरन्स फ्रॉम दॅट. इवन ते आमी जेन्ना उतर दिलें की परत हांगासर माती पडची ना शेतान, वी कॉम्प्रोमायज एवरीथींग. आनीक म्हटलें पडूंक भोंवन. आनी आतां 1.5 वर्स जालें परत शेतान माती पडूंक ना, परत इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जाल्लेली ना. म्हणटच आय एम कम्फर्टेबल विथ दॅट. जेन्ना पार्टीन म्हाका सचिवाचो पोस्ट जेन्ना ऑफर केलो, हांवें घेतलो तो. कित्याक तुका पॉलिटिकल स्टँडींग आसत जाल्यार तुज्या आवाजान आनीक मातशें स्ट्रेंथ येता. यू कॅन कम्युनिकेट युअर प्रॉब्लेम्स टू द हाय ऑथॉरिटीज आनी तितूनसून खूब फावट आमकां बरें कामूय जावंक शकता. थोडे फावट कितें आसता, गव्हर्मेंट रिप्रेझेंटेटीव आसा ते सगळे कडेन वचूंक शकना. त्यो घरा फाटल्यान त्या शेतान कोणी माती घातली तांकां दिश्टी पडचें ना. तूं जेन्ना आवाज करतलो पळय तेन्ना तो फास्ट वयतलो. जावं तुवें व्हिडियो व्हायरल केलो आनी कितें केलें. आतां इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा ती खूब स्ट्रॉंग जाल्लेली आसा. जावं इवन प्रिंट मिडिया स्ट्रॉंग जाल्लेली आसा. एवरीबडी रिड्स, एवरीबडी वॉचीस. ताचो आदार खूब मेळ्ळो म्हाका. आनी आय थिंक दोनांयचें कॉन्फ्लिक्ट अशें कांयच जावना. हांव हाडाचो समाजसेवक. तुमी आसात म्हाज्या वांगडा, आमचे स्मशान भुमीत आसात, मागीर देवळांनी आसात. हें आमचें कार्य सदांच आसा. जर तितून जर राजकारणाची जोड मेळत, पॉझिटिव्ह राजकारण, जाल्यार म्हाका दिसता इट वील हेल्प द सोसायटी. शेतां बाबतींत खरेंच साळगांवच्या शेतकारांचो तुजे बरोबर आमी गर्व दवरूंक जाय. कित्याक खुबशीं शेतां पीक काडटात. जशें तुवें सांगलें रिकॉर्ड ब्रेक न्हू पीक आमी काडलें, लोकांक सप्लाय गव्हर्मेंटाक परते थोड्यांनी दिले व्हरून. आनी त्या धर्तेर गांवाची एक एनवायरमेंट सांबाळपाक तुजो आनी तुज्या सहकार्याचो व्हडलो हात आसा. आतां आमी राजकारणा कडेन येत जाल्यार हालीं जे राजकारणान वेगवेगळे घटना घडत गेल्यात ताचेर थोडे गांवान असो कोण आमचे मित्र, तुजे सहकारी, म्हाजे सहकारी, थोडे कॉमन फ्रेंड अशें उलयतना वेगवेगळ्यो गजाली आयकूंक येता. तूं फेसबुकार कितें घालें की लोकांक गॅरंटी की बाबा हो ऑथेंटिकेटेड पोस्ट रमेश घाड्यान घालप म्हणजे सारकें, वेदर इट इज समबडीज बर्थ, डेथ ऑर एनीथींग इन द विलेज. थँक्स. सो तें काम करता करता सेव सालिगांव ग्रुपाचें एक सगळ्यांक घेवन काम करतना अशी घटना घडली की जयेश साळगांवकाराक बीजेपीन प्रवेश दिलो आनी तेच्या नंतर थोड्या दिसांनी तुका साळगांव मंडळाचो अध्यक्ष केलो. अशे थोडे आमचे बरोबरचे, तुजे आनी म्हाजे बरोबरचे अशें म्हणटा की भाऊन आमकां सांगलें ना. भाऊन आमकां सांगूंक जाय आसलें. कित्याक की जेन्ना बरखास्त केली पयलींची कमिटी तातूंत भाऊय आसलो आनी आमी आसले आनी आमी आज रस्त्यार पडलेले भशेन आसा. कितें आसा जाणा, जेन्ना तूं भाजपाचो सदस्य आहाय, जेन्ना बेजिक्स तुका कळपाक जाय. भाजपाचे बेजिक्स म्हटल्यार राष्ट्र पयलें, मागीर पक्ष आनी मागीर शिस्त. शिस्ती भायर कोणूच वचूंक शकना. जेन्ना पक्ष थारायता कोणाक भितर घेवपाचें तेन्ना आमी रस्त्यार येवन जर आंदोलन करीत आनी जर प्रेसाक जर सांगीत जाल्यार तें शिस्तभंग केलें अशें जाता. म्हणटच हांव म्हणिना की तेंच्यांनी मंडळ बरखास्त करून चुकीचें केलां. दॅट वॉज देर रिएक्शन आनी हें आमचें रिएक्शन आसलें. त्या रिएक्शना मदीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रिएक्शन. आमी पयलीं पळोवपाक जाय की आमची जी
पक्ष आसा आमची जी पार्टी आसा पळय तेजी बेजीक मूल्यांक कितें आसात. आनी टेम्पररी इट वॉज डिजॉल्व. मात आतां आमचे प्रयत्न चालू आसा आदले आसा तांकांच परत हाडपाचे आनी परत तांकां दुखवल्ले आसा पळय तांकां घेवपाची आनी परत संघटना बांदपाची चालू आसा. उलोवप चालू आसा. वी ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस. एक तुका परते मंडळाचेर सगळे सदस्य हाडून बसयतना एक व्हडलें आव्हान कशें दिसता. पयलींच्या लोकांक परते एकठांय करप, पयलींच्या थोड्या मतदारांकूय एकठांय करप, हें तूं कित पर्यंत करूंक शकता? म्हाका दिसता मतदारांक एकठांय करप दॅट इज नॉट डिफिकल्ट. लिडरांक जागी करप इट इज डिफिकल्ट. कितें आसा, लिडर आसा पळय तेंचे मायंडसेट वेगळो आसता. फॉर एग्जाम्पल आमचे हितून 3 जाण आसले, ते 3 जाणांक तिकेटीची गरज आसली. आनी थोडे फावट कितें आसा, तिकेट सगळ्याकूच जाय आसता, मात फर्स्ट कम्स पार्टी. आमकां जर सगळ्यांनी ठरयल्लें की जी पार्टी निर्णय घेता पळय तेजी आमकां शिरसंवेद आसतली, आमी तो निर्णय घेवन वयतले, जाल्यार इतली कॉन्फ्लिक्टां जावची नासली. आनी कितें आसा, तुजे पार्टीन कोण जर येवंक सोदता जाल्यार वाय यू शूड ब्लॉक हिम. वयल्यान तुजी पार्टी स्ट्रॉंग जातली. डेफिनेटली तुमी बरे भाशेन विचारूंक शकताल्यात. जेन्ना CM जेन्ना उलोवया म्हणून सांगतालो पळय तेन्ना उलोवंक रावपाक जाय आसलें. तेन्ना आमी कांय उलोवंक सोदिना म्हणप आनी परत भायर येवप आनी मागीर प्रेसा कडेन दिवप रिएक्शन. आनी दॅट रिएक्शन वॉज नॉट सच अ हेल्दी रिएक्शन. कित्याक आमच्यान परिपक्वपणां आसूंक जाय, मॅच्युअर्डनेस आसूंक जाय. हीच गोश्ट तूं बरे भाशेनूय सांगूंक शकतात. आनी इट वॉज अ बीट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिएक्शन्स अशें म्हणटा. हे जयेश पार्टीन येवचे पयलीं 3 जाण तूं म्हणटा की वी आर इंट्रस्टेड. स्वार्थ हो सगळ्याच पार्टीन आसा, प्रत्येकाक दिसता. पूण निमणो कॅन्डिडेट एकूच आसतलो प्रत्येक पक्षाचो आनी जिखतलोय एकटोच कितलेय पार्टीन मदले काडून. पूण ह्या फाटभुंयेर पळोवंक गेलो जाल्यार रोखडेच रिवोल्ट जाले ते दोग बाकीचे जे 3 सोदी ते परते आपल्या भशेन काम करपाक लागले. 2 जाण एकठांय येवन एक मिटींग घेतली, एकट्यान वेगळी घेतली. नांवां घेवपाची गरज ना, तूं जाण. बेटर वी वूड नॉट टेक द सो सगळे म्हाजे फ्रेंड आसा, वांगडा काम केल्लें आसा. आनी बियोंड द पॉलिटिक्स आमची फ्रेंडशीप तशी आसतली. कितें आसा, तुजो मायंडसेट वेगळो आसतलो, तुजी धोरणां वेगळी आसतली, तुजी निती, तुजी मुल्यां वेगळी आसतली, सगळ्यांची वेगळी आसताच. ओके. त्या खातीर आमकां राजकारणां इतलेंच म्हत्व आसा सामाजीक जिवन. पूण हांव म्हणटा की तिकेट कोणाक कितली म्हत्वाची आसली हें इम्पॉर्टंट आसा. तिकेट म्हत्वाची आसली काय पक्ष म्हत्वाचो आसलो, काय पक्षाचे एथिक्स आनी वॅल्यूज म्हत्वाच्यो आसल्यो. दीस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट म्हणटा हांव. म्हाका हांवें पयलेंच क्लियर केल्लें की कोणायकूय जेन्ना तिकेट पक्ष दितलो आय विल स्टँड विथ हिम. आनी अजुनूय तेच आसा, इवन फुडेंय तेच आसतलें. हांव पक्षाचो नेक सेवक असो हांव चिंत्तां. आय हॅव हाय रिगार्ड्स फॉर द पार्टी. पक्षा बरोबर तूं आसा, पक्षाची निश्ठा तुवें सांबाळ्ळ्या. पूण अशें उलोवप जाता की पयलींच्या आमदारा बरोबर तुजे बरे संबंद आशिल्ले, खास दोस्त आशिल्लो, आनी आतां नव्या मनशाक पार्टीन घेवन ताजे बरोबर वचून तुवें ताका कितें मातशें तशें कांयच ना. इव्हेंच्युअली कितें आसा, पयलींचो मनीस म्हणटा पळय, ही इज बीन देर फॉर 30 years. ताका पार्टीचे एथिक्स जाणा, वॅल्यू जाणा, सगळें जाणा. पार्टीन ताका रिस्पेक्टूय आहा, म्हाजे बरोबर ताका चड रिस्पेक्ट आसा. आनी इव्हेंच्युअली हांव फ्रेंडशीप केन्नाच वायट जावची ना. आनी म्हाका दिसता की पार्टीन जे हाय लेवलचे कोण आसा त्याच्या लेवलाचे दे विल ट्राय टू मेक हिम अंडरस्टँड. ही वील अंडरस्टँड. तो म्हाका दिसता भाजपा सोडून केन्नाच वचपाचो ना. त्याच्या रक्तान भाजपा आसा. दुसऱ्या बद्दल हांव सांगूंक शकना, कित्याक दुसऱ्यान एकट्यान दुसरे पार्टीन गेलो, दुसरो अजूनय वचपाची ट्राय करता. कितें आसा, दे आर माय फ्रेंड्स. वांगडा आमी काम केलां, वांगडा आमी सोशल वर्क केलां, वांगडा आमी हातभार लायल्या. जेन्ना घर जळ्ळां तेन्ना सगळ्यांनी आमकां आदार दिल्लो आसा, म्हजें मनोबल वाडयल्लें आसा. मात एंड ऑफ द डे कितें, तेंचें पॉलिटिकल डिसिजन कितें घेवप, इट इज अप टू देम. इट इज अप टू दे आर इमिडिएट कार्यकर्ता, तेंचे व्हॉलंटियर्स आसले ते. म्हाजे कोण सारके क्लोज आसले पळय तांकां हांवें सांगलें की हांव पक्षानच रावतलो. आमची जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना सांगलें हांव पक्ष सोडून खंय वचूंक शकना. ओके. आनी हांवूय जाणा जेंका लागून आमची निश्ठा आसली जे ते बी पक्ष सोडून वयचे ना. फक्त ते दुखावल्यात मातशें. इव्हेंच्युअली सम पीपल टेक लिटल लॉंगर टायम टू गेट कन्विन्स आनी सम पीपल गेट कन्विन्स व्हेरी सून. दीस द ओनली डिफरन्स. सो आतां 3 जाण म्हणटा ते तिगांनी आपापले भशेन वेगवेगळ्यो चाली सुरू केल्या. त्या तिगांतलो एकटो ऑलरेडी दुसऱ्या पक्षान जॉयन जाला. आनी पयर ताणें उलयतना एक जेन्ना जॉयन जालो तो पक्षान दुसऱ्या, तेन्ना ताणें एक स्टेटमेंट केला की ह्यो 6 ज्यो पंचायती आसा साळगांव मतदारसंघात त्यो 6 आपूण ज्या पक्षान केला त्या पक्षाचे आसतल्यो. तुजें ताचेर कितें म्हणणें? म्हाका दिसना हें शक्य आसा कशें. हे आमी म्हणटात की 5 तरी आमच्यो आसतल्यो. अशें कितें आसा, वाय शूड यू स्पीक अबाउट द फेलर. स्पीकिंग अबाउट फेलर इज अ बॅड टेस्ट. तेणी आय रिस्पेक्ट हिज कॉन्फिडन्स लेवल एंड इक्वली कॉन्फिडंट वी आर दॅट आवर कॅन्डिडेट वील विन, आवर पार्टी वील विन. आनी एक प्रश्न असो आसा की ह्या प्रश्नांक तूं
तुज्या पावंड्यार म्हणजे कॉन्स्टिट्युन्सी पावंड्यार कितले At my level, एट युअर लेवल तूं कितें उतर दिवंक शकता ते एका पक्षान खंयच्या तरी येवन जाहीर केलें की आमचो CM आसतलो भंडारी तें करतकूच भारतीय जनता पक्षानूय जाता तितले कडेन भंडारी कॅन्डिडेट करपाक सुरवात केली अशें म्हणजे लेवलाक गेले की ज्या जाग्यार दुसरो कॅन्डिडेट दुसऱ्या पार्टीचो आसा ऑलरेडी तेका एनावन्स जाला जावं ऑलरेडी फामाद जाला की तो कॅन्डिडेट आसतलो अशा लोकांकूय पार्टीन घेतले ह्या बाबतींत तुका कितें म्हणपाचें आसा पक्षाचें धोरण ह्या बाबतींत वेगळें आसत म्हाका दिसता तुजी जर योग्यता आसत योग्यते प्रमाणे मेळूंक जाय आतां आमी अशें म्हणूंक शकना की अमके जातीचो दोतोर हाडया अमके जातीचो डीन हाडया अमके जातीचो IGP DSP आय डोंट अग्री इन दीस म्हाका दिसता ज्या तांची मतां काय आमी नाका म्हणूंक शकना टोटली अग्री कितें आसा पक्षाची रणनिती सगळ्या पक्षांची रणनिती वेगळी आसूंक शकता आनी वेगळ्या वेगळ्या कार्यकर्त्यांची वेगळ्या लिडराची हे मायंडसेट वेगळो आसूंक शकता बट दीस इज वॉट आय फील दॅट कास्टिजम शुडंट बी क्रायटेरिया फॉर दीस की अमके जातीचो आसा म्हणून तुका सरपंच केलो अमके जातीचो आहा म्हणून तुका देवळाचो अध्यक्ष केलो अमके जातीचो आहा म्हणून हे दीस इज अ रॉंग स्टार्ट आय पर्सनली फील आनी जनरली पळोवंक गेल्यार आयज जे हेवटेनसून तेवटेन म्हणजे म्हाका पयर बबन प्रभूच्या नाटकाची याद जाली पळा पळा कोण पुढे पळयतो म्हणजे ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षान आयज अशी परिस्थिती आयल्या की जर्नलिस्टांक सुद्दां जावं कार्यकर्त्यांक सुद्दां याद आसची ना की आपूण खंयच्या पक्षाचो कार्यकर्तो ह्या जनरल सद्या जे एटिट्यूड चालू आसा जावं बिहेवियर चालू आसा गोंयांत ताजेर तुजें कितें म्हणणें इट इज हार्टनिंग एक्चुली दुख्ख दिवपा सारकें कितें आसा दोन गजाली आसात जसो समाज आसा पळय तशे पॉलिटिशियन जातात आनी पॉलिटिशियन आसा तसो समाज जाता बोथ कॉम्प्लिमेंट इच अदर जर एका गांवांत जर कोण नरकासुरांक जर लाख मागूंक लागले जाल्यार थंयसरलो तुका नेतो निवडून कसो येतलो हां देवळांक जर सभागृह बांदपाक जर लाख मागूंक लागले कितें आसा स्लोली करप्शन आहा पळय ह्या लेवलारूच स्टार्ट जाता आमी लोकांनी जेन्ना असलें नाका आसलें करप्शन करपाक जेन्ना बंद केलें देन दे वील डिमांड द सेम थिंग फ्रॉम द पॉलिटिशियन की आमी आमकां तुजो एकूय पयसो नाका बट वी वॉन्ट अ गूड कॅन्डिडेट अशें लोक म्हणूंक लागतले तेन्ना कॅन्डिडेट